नमस्कार अनुपमा भट आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा ಜನಕ್ಕೆ स्वागत ಅವಂಗ ಕ್ಯಾಬೇಜ पळय सपूर शिंदून दवरला कॅबेज आंबट कोणा इष्ट ना सांगे तेवे झटपट उठू 20-25 मिनिट भितर कॅबेज आंबट रेडी जाता तो इन्स्टंट कॅबेज आंबट कशें करचें म्हणून पळया कॅबेज सपूर शिंदून घेवचें हांवें एक 4 कप कॅबेज काडला शिंदिलेले ताका एक अर्द मुक्काल कप पियाव सपूर शिंदिलेलो पियाव ऑप्शनल नाक जाल्यार घालका म्हणना कॅबेज मात घालूनय कोरयेत आतां कॅबेज काडले सपूर शिंदिलेले कॅबेज ताका तो पियाव घालो आनी आक्क जावका जाल्यार तितले मिठ्ठा पिट्टी घालतना जाग्रते मीठ लायतरी कॅबेज उणें जाता ते ताजें उद्दा सोडून उणें जाता ते देखून हांव सादारण एक चमचे बरी मिठ्ठा पिट्टी घाला आनी ताका मिरसांगे पिट्टी एक 3-4 चमचे मिरसांगे पिट्टी घाला आमकां कितले तिखसाणी जावका तितले आतां हांवें 4 चमचे मिरसांगे पिट्टी आनी 1 चमचे मिठ्ठा पिट्टी घालून समज हातान चिरडून समज भरसून घेव काय हें अशें करून चिरडून भरसून घेतना कसो जाता म्हळ्यार हाका उद्दा सोडता मॉइश्चर येता ताजेनच आमी हें पीठ घालचें हाका समज चिरडून भरसून घेवन धांकून दवरचें एक 15 निमिश हें धांकून दवरचें एक 15 निमिश नंतर पळयाची हाका समज उद्दा सोड आसता आमगेले ट्रेडिशनल कॅबेज आंबट कशें म्हळ्यार तांदूळ आनी वांटून करचें न्हय ताका थोडे टायम वता पक्कने केल्लें समजायना जाल्यार गट्टी जाता मोव जाता तशें पुराय आसा हें पळय इजी मेथड भारी लायक जाता आतां पळय उदका पयशे उदका पयशे सोण आयल्या हाका आनी हाका आमी पीठ घालचें पीठ पळयाचें फस्ट हांव तांदळा पिट्टी घालता हांव हाका अंदाज घालून मिगेल अंदाजार केला तुमकां आतां अंदाज करूं जाय न्ही जाल्यार थोडे घालून पळयाची हांव आतां 1 पाव तांदळा पिट्टी आनी 1 पाव चण्या पिट्ट तांदळा पिट्टी पळय ते नाईस पावडर मेळटा रेडीमेड रायस पावडर म्हूण ते घाल्ले आनी 1 पाव चण्या पिट्ट दोनी इक्वल घाले चिक्की चड उण जाल्यार कांय जायना थोडे ते चड थोडे हे चड उणें जाल्यार कसलेय जायना आतां दोनी इक्वल घालून लायक करून मिक्स करून घेता तुमकां जावका जाल्यार हाका करबेवा कोच्चोलो आल्या कोच्चोलो तर्ण मिरसांगे कोच्चोलो कसो जावका ते घालयेत आमगे थंय प्लेन करचें इश्ट पुरा जनाकय आनी हांव जेवणां करता ते देखून आमगे ते पुरा इश्ट ना ते देखून हांव घालनी तुमकां जाय जाल्यार ते पुरा घालून करयत आतां पळय हांव मिक्स करता ते लायक आंबाड्या पिठशी जावन आयले हाका एक बोट्ट उद्दा घालून ते सोडलेले उदका पयशे आसा पळयाची तेच पावता आतां तुमकां आतां एका पण घालूं कळ्ळें न्ही जाल्यार 4 चमचे तांदळा पिट्टी घाला 4 चमचे चण्या पिठ घाला आनी मिक्स करा पावना जाल्यार वापस थोडे घाला तशें करून घालूनय कोरयेत आतां पळय आंबाड्या पीठ कशी करेक्ट जाला पळयाचें अशें करून पळय आतां एक चुरू उदका पयशा कसले लावचे गतीना चंद जावन विंडून येती अशें पुरो आंबाड विंडून घेतलो आनी आतां हांव अशान तेल तापत दवरला हांव नारलेले तेलान तळटा आसा तुमकां खंयची जावका त्या तेलां भितर तुमी तळयेत आतां तेल मात्र आंबाड करतना हे आंबाड म्हूण न्हय खंयच्यो आंबाडो खंयचेय तळप करतना केन्नाय तेल लायक ताप्पूक ते ताप्पील तेलान तूंची केन्नाय आंबाडकी पोडकी बजकी सोडका इत्या म्हळ्यार नतल्यार तेची तेल पिल्या वरी जाता वारडल्या वरी जाता म्हणटाचे आमचे गेल्यान आमी वारडूचे म्हूण म्हणटाचे आतां पळय ताप्पील तेलां भितर तो आंबाड एक कू सोडता आनी एक 2 निमिश नंतर चिक्की सानू सिम्मार न्हय चिक्के एक मिडियम म्हूण येता तितल्यार उज्ज दवरता मागीर एक सायड भाजून जाले कुडले आनी एक सायड घालून पुरो परतून घेता दोनी सायड लायक गोल्डन ब्रावन कलर येवका कॅबेज आंबाड्याक लायक गोल्डन ब्रावन कलर येयले कुडले ते पळय ते सळसळ म्हणटा पळय तो फेण शेशी जाल्यार तेवे तापोवन येवची उणी जाता ते सळसळ पुळो राबलो पळयाच्यात इतले जाता तो आंबाड जाल्लो म्हूण लायक आतां हांव आंबाड काण घेता एक चूर तेल आनी पिना आंबाडो लायक आसता ते तुमी उदका पयशपा पळल्यार तेल पिवचे चान्स आसा उद्दा आनी बिलकूल घाल नाकाची लायक क्रंची क्रिस्पी जावन आशिल्ली आमगेल्या रुचीची इन्स्टंट कॅबेज आंबाडो रेडी जाला तुमी पुरो जन करून पळयाची कशें जाला म्हूण सांग्याची हे च्या पितना खावच्याक लायक जाता तशी जेवणां वटू एक दाळीतोय केल्ले म्हूण जाल्यार एक आंबाड आसल्यार लायक करून जेवचें जाता कशें जाला म्हूण सांग्या सगळ्यांकय धन्यवाद.